चल मरे कितलो वेळ जालो सरपंच तापयतली तुका इतलो वेळ खंय भोवानी लायका म्हण विचारतली म्हाका काय म्हणिना. व्हडलो जालो मरे तूं काय म्हणिना तुका काल ते बोवाळ कित्याक जाल्लो? झगडी जाल्ली व्हडली बिल्डींग बांदता ते लोक नाका नाका म्हणटा आनी बांदपी आहा ते बांदतात म्हणटा तुमी कितेंय करा पुलीस येयल्ले जाणा हांव. तूं गेलो झगडपाक? ना त्या वाड्यावयले सगळे लोक गेल्ले ते बांदपी बी तशेंच रे ते व्हडले लोक चड शिकता व्हडले जाता ते आपले तेच खरें म्हणटा लोकांचें कांय पडना तांकां. हांवूय खूब व्हडलो जातलो, हांवूय खूब शिकतलो, पण तेज्या भशेन पिशेपणा करचो ना. व्हडलो मातो जातलो तेज्याकून व्हडलो जातलो तुज्या भशेन. तर शेतकार शामू म्हणटा आपल्याक सरकाराच्यो जायत्यो स्किमी लागू जाल्या. आपल्याकडे बरी जमीन आसा आनी आपल्याकडे एक मशिनूय आसा पूण आपले भुरगे केन्नाच शेतान पांय दवरिनात आनी सगळी कडेन अशेंच चल्लां. शेतान तरणाटे खूब कमी दिसतात. दुसरें आमचें गोरवां राखणें खंय कातरपाचीं कामां चालू आसा ती चलत रावतली. तरी अशें राखणें आसा जसो राखणो सुरेश जे असल्या गजालींचेर विरोध करतात आनी आपल्या जनावरांक बऱ्या मार्गान दवरून सांबाळटात. मागीर आसात आमचे रेनेर. आमच्या अख्ख्या गांवांत ग्रेगरी मॅस्करेनस हो एकलोच रेंदेर आसा. अशें म्हणटा की ही रेंदेराची निमाणी पिळगी. आयज जर कोण रेंदेर मरता जाल्यार तेज्या फाटल्यान चूर काडपी आनी दुसरो कोण ना, सगळे दुसऱ्या कामाक चल्ले. म्हाका इतलेंच जाय की जे कोण अजुनूय पारंपारीक वेवसाय करतात तांकां तरी मान मेळचो. तांच्या फुडले पिळगेक तरी आपल्या घराण्याचें काम कमीचें अशें दिसूं उपकारना. आमच्या कंपनींतल्यान 2 म्हयन्यान एक फावट संस्कृतीक कार्यक्रम जातलो एका दिसाचो आनी ह्यो 5 सर्ती आयोजीत करपाच्यो. मागीर वार्षिक कार्यक्रम जो जातलो आमचो तो 2 दिसाचो. सद्याक फक्त मार्केटिंगाचेर परत काम करा. गांवच्या सगळ्या भुरग्यांनी भाग घेवंक जाय आनी हे परत ड्राफ्ट करपाक लाय. सर म्हजो एक एडवायस घेता हे CSR आमी जाय तेन्ना करपाक जाता पूण सद्याक तरी कंपनीचो प्रॉफीट आनी लॉसाचेर लक्ष दवरया. प्रॉफीट लॉस पळोवपाचें चालू आसा पूण म्हाका CSR प्रोजेक्ट करूंकूच जाय. हो जो काळ येयला सगळ्यांक बदलून काडपी काळ. नाका जाल्यो पार्टी जातात, नाका जाल्ले इव्हेंट जातात, ज्या जाग्यार सोंपेपणी ड्रग्स मेळटात, पयशांचो खेळ चलतात थंयच नाका जाल्ल्यो संगती लागतात. तुका सांगपाक सोंपें हें करूं नाका तें कर पूण स्वताचो चेडो जेन्ना असल्या जाग्यार वयता तेन्ना जें टेन्शन जाता तें कोणाक सांगपाक जायना. सगळ्यां खातीर करया, सांबाळटा न्ही. तूं गोंय सांबाळपाचें उलोव नाका रे. तुजो नातू खंयच्या माध्यमांतून शिकता? इंग्लीश. मागीर तूं उगीच राव रे. आतांच इंग्लिशीन शिकतलो जाल्यार तो फुडें सडसडी उलयतलो मरे. 5वेन पावले की सगळे इंग्लिशीन आसता. इंग्लीश शिकल्यार कांय ना रे. एक इंग्लीश विशय आसूंकच जाय. पूण जेन्ना भुरगो सगळे इंग्लिशीन शिकता तेन्ना तेज्या जिणेची पद्दतूच बदलता. दार उक्तें कर म्हणपाक ओपन कर म्हणटा. ते सगळ्यात म्हणटा. उगी राव म्हणपाक शटअप म्हणटा. म्हणून न्ही भायर वच म्हणपाक गेट आउट म्हणटा. तितून कितें आहा? मागीर वॉट इज कोंकणी म्हणटले. कोंकणी चीप म्हणटले. कोंकणी काबार गोंय काबार. लोकीन इंग्लीश म्हणटले. टॉक न्हू, टॉक इन इंग्लीश. तशें कोंकणी कोण चुकयता पळय त्याचें सारकें कर. कोंकणी पेपर वाचलायचो वाच आनी नातवाकूय शिकय वाचपाक. गांवांत कोणाक कितें त्रास जाता जाल्यार आमकां सांगात. पयलींच वचून बोवाळ करूं नाकात. गांवांत कितें बेकायदेशीर जाता तें आमी पळोवन घेतात. काल जालें तें परत केन्ना जावं उपकारना. आमकां लागून पोलीस परत ह्या गांवांत केन्ना येवचे ना हेची खात्री तुमी म्हाका दितात? बरें आसा. आनी आमी म्हयन्यान एक फावट तरी घरा घरा वचून सगल्यांकडे उलयतले. गांवांत एका मनशाक सुद्दां त्रास करपी कसलो विशय आसा जाल्यार तो आमी वयर काडया. आनी तुमी मेकळेपणान येवन आमकां सांगात कोण त्रास करता कितें करता.
घराबो तयार करतात. घराबे मिळून एक वाठार वसता. वाठार लोकांक नाव दिता. तशेंच लोक वाठाराचें नाव वयर काडटात.